नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक साश्टीक भितर एक साश्टीचो जर सगळे आमगेले DNA जर पळोवपाक गेलो, साश्टीक जेन्ना 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 आमचे निवडणूक येता, जेन्ना जेन्ना वेंचणूक येता, तेन्ना साश्टी इतलो सामको वायब्रंट खंयचोच तालुका नासता. आनीक एक वटच्यान साश्टी वायब्रंट जाता आनी थोडे तातूंतल्यान मागीर आमचे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आहात तेय वायब्रंट जातात. आनीक असले पॉलिटिक्स सामको वायब्रंट जाल्लो आमचे भितर एका आहा म्हणटा तो म्हणजे आमचो एडवोकेट आदाराव ग्रासियस. दोतोर येवकार तुका. दोतोर, ह्या दिसाक तुजो जर आमचो फेसबूक उगडून हे पळयलो तातूंत एक एक बॉम्ब घालत आसता. सो हांव म्हणटा तशेंच हे येता की आमगे इलेक्शन येता की लेसांव येता की सांग साश्टीक हे जाता कितें उमेद येता. आनीक तशें तुकाय उमेद आयिल्ली दिसता हें पळोवपाक. सो कितें हें काय म्हणून आनी तातूंत भितर आनीक तुवें आज आनीक इश्यू घेतला म्हणजे आमी पॉलिटिक्स सदांच उलयतातूच. मेन म्हणटा तोय तितलोच इम्पॉर्टंट. तुवें सब रजिस्ट्रार भितर रजिस्ट्रेशनाचे डॉक्युमेंट्स रजिस्ट्रेशन तातूंत तुवें म्हत्वाचो इश्यू घेतिल्लो. आज तुवें प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतल्या. ते सगळें जर पळयल्यार कितें जाता बेजिकली पयले पॉलिटिक्सा कडेन येवयाच मागीर आमी. पूण हो म्हाका सांग सब रजिस्ट्रार जे जर सद्याक इतले एक वटच्यान आमगे जमनीचे सगळे स्कॅम्स आफ्टर स्कॅम्स जातात आनी तातूंत भितर असले कायदे येतात. सो कितें दिसता तुका? सुशांत, आमचो मरे पयलोसान कायदो कितें आसा, गोवा तालुका केल्ले आहाय. कितले आतां इकर कितें आहाय दिसता म्हाका. आतां सद्याक 3 डिस्ट्रिक्ट जाले. आनीक सेल डीड पळय करता वो गिफ्ट डीड करता थिंगा कायदो आहा की तूं बाट डिस्क्रायब करता थिंगा बरोवपा जाय बाबा हें बाट सर्वे नंबर सो एंड सो, लँड रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, मात्री नंबर सो एंड सो, आनीक लोकेटेड इन द विलेज ऑफ माजोर्दा, तालुका ऑफ सावथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ गोवा. हें काय ना जाल्यार तुगेलें डीड रेजिस्टर जायना. आयडेंटिफाय बाय तालुका, बाय विलेज, पंचायत एंड बाय डिस्ट्रिक्ट. आनी हें कित्याक एक एक तालुकाक एक एक सब रजिस्टर आसता. सावथ तालुका मारगांव बसता. आतां एक आहलो त्यात 2 केले बिकॉज काम चड आहा. आनीक जोण एकले तालुकाले लँड रेकॉर्ड थिंगा मेंटेन जाता. लँड सेल डीड्स, लँड सर्वे ऑल्सो सारचे तालुका सेपरेट आहा. एक एक तालुका सेपरेट आहा. सो हें रेजिस्टर जात कित्याक इजिली रेकॉर्ड मेळपा जाय. फाल्यां आमची माजोड्डीची सेल डीड जाले. तूं सोदूं येतो जाल्यार तुवें सब रजिस्टर ऑफ वचपा जाय. आनी समज तूं तुकोडे डेट ना थिंगा डे बूक म्हूण आसता. ते डे बुकाचेर आयज कितें सेल डीड जालें तेजो रेकॉर्ड आसता. तेजेर तूं चॅक कोता आनी मागीर सेल डीडार नंबर काडटा आनी तुका मागीर डॉक्युमेंट मेळटा. हें लोकांक इजी जाता आनी तेजे भायर रेकॉर्ड तालुकाचो तालुका भितर उरता. सो आतां सडनली कितें केलां तेणी गव्हर्मेंटान हो लॉ चेंज केला. आतां कॅश केलें तेणी समज तूं सातशेतीची जमीन जावं माजोड्डेची तो कोण घेता तेणी व्हरून तें फोंडे रेजिस्टर करपा जाता ना वास्को करूं जाता. सो आतां कितें जातलें हुंची जमीन हुंय विकतले ना विदीन द डिस्ट्रिक्ट. सो हे आमगेले 3 डिस्ट्रिक्टान जालें. कुशावती शुड बी इन कुशावती. हय. साउथ गोवा इन साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा इन नॉर्थ गोवा. सो हें कायद्याचेरय बसना आनी पब्लीक इंट्रस्टाचेरय बसना. कित्याक तालुका केले कित्याक तालुका रेकॉर्ड तालुका आसपा जाय. तालुका लँड रेव्हेन्यू कोड आहा ते पळय एक एक तालुका सेपरेट तेंची प्रोसिजर आहा. तो आमचे लँड पड सेल्स डीड जाताय सालसेतीचे वाय शुड दे गो टू पोंदा आनी पोंदाचे वास्को आनी लोकांक कितकोन कोटले हुंय सेल डीड केलें तें. कोण हे भायले स्कॅम पड कोताय ते भायल्या भायर सेल डीड करतले आनी घेवन बसतले. कोणा खबर ना सेल डीड जाल म्हण. आनी सरकारान हें बंद करपाक हो सरकार आतां हें फॅसिलिटेट करता. ऑन द कॉन्ट्ररी लँड स्कॅम करून एसआयटी हे करून जेन्ना तुजे कडेन सामके मुखार हे आहा ते आमचे इन्सिडंट्स आसात हय हे जाता म्हणून. सो तेन्ना हे खरें तर सामके डिसेंट्रलायज करपाक सामके एक खंय तरी हे हांगाच जावपाक जाय. ते सोडून म्हण तूं आतां हे सगळें डिसेंट्रलायज करून सगळें जाय थंय एश केलां कोणा जाय थिंग हुंय करूं मेळटा आनी कोणाक सोदूं वयता जाल्यार मेळपाना. दॅट इज द मेन इश्यू. सी पयलीं कितें आसलें मरे अंडर द ओल्ड पोर्चुगीज लॉ डीड ऑफ सक्सेशन फाट करता तें हुंय करूं जातालें.
मडगांवच्या मनशान वचून कॅप करून जाताले, काणकोण करून जाताले. आणि थोडे वर्स फाटी थिंगा फ्रॉड चोयली, काणकोण वचून गुताले, कोण सब रेजिस्ट्रार दोताले आणि कितें कितें चलतालें. ते मागीर त्यांनी बंद केलें आणि आता आमकां न्यू सक्सेशन ऍक्ट आणि स्पेशल नोटीस ऍक्ट म्हणयला. त्या ऍक्टा प्रमाणे सालसेतीचे सक्सेशन, सालसेती कोण रेजिडेंट आहा ते थिंगा जावपा जाय. मुगेल कोतो जाल्यार आमगे गांवांत हिंगा जावपा जाय. कॅप काणकोणा केपें वचून करून जायना. हे सारकें आहा. तर तुमकां डिफॅक्ट दिलो तर तुम्ही सारको केलो आणि आता सारकें आहा तेका डिफॅक्ट केला. सो तुम्ही 39A केलें. तुम्ही आता हें सगळें ऑल दीस इज डन फॉर स्कॅम्स. वन कॅन सी इट. वन डजंट हॅव टू बी अ लॉयर. बाबा तो हातोका जावपा नाका हें कोणाक दिश्टी पडटा. तुम्ही नाक जालो भानगड करपा जाय म्हणून कायदे अमेंड कोताय. सो आमगेले दोतोर फेर्दिनांद जे हे चळवळ स्टार्ट केला. आय थिंक दिस इज अ फीट इश्यू. तो होय तितून घालपा जाय. इनफ इज इनफ. अरे तूं आमगे सालसेतीचे फोंडी आहा तेंगे कितें हाडटा तूं? फोंडी लोकांक हिंग सोदून येवपाचें मडगांवां कित्याक म्हणून? Panda people must get their records in Panda. Salset people must get in Salset. पयलीं सद्याक सोदूंक पडलें आनी त्रास जाले हिंगसोन थिंग वचपाक आनी सोदून मेटोगोज मागीर आनीक हाडपाक त्रास जाले. So this is with some ulterior motives. Obviously नो. अरे सिस्टम इज सच दॅट आमगे आतां ज्युडिशरी आहा. सालसेती कोर्ट सालसेती आहाय, मुरगांव कोर्ट मुरगांव आहाय, फोंडे कोर्ट कोर्ट आहाय. तुमी आतां लँडाकूय हिंगा वचून थिंग कित्याक घेताय? वॉट इज द रिजन? वॉट इज द लॉजिक बिहायंड दीस? दाखोया न्ही. कितें करपा जाय आतां? हे जर आडावपाक जाय जाल्यार कितें करपा जाय आतां? आडावपाक जाल्यार आनी कितें? लोकांनी आवाज करूंक पडटलो. आवाज करूंक पडलो लोकांनी. ना पूण तुगेले स्पेशली ज्युडिशरी जे कोण आहा तातूंत भितर कितें जाला? हें कितें आहा? ज्युडिशरींत घोडये चॅलेंज करपा जाता बाय रिट पेटिशन. हें सारकें ना. पूण ज्युडिशरी चड आतां कितें कोताय? ज्युडिशरी ना दॅट इज विदीन द लेजिस्लेटिव्ह पावर ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणलें आनी आमी तीन इंटरफियर जायना म्हणल्यार उरलें. ज्युडिशरी तितली प्रोएक्टिव्ह स्टँड घेना. प्रोएक्टिव्ह म्हणजे बाबा हें लोकांक बरें ना, एश ना, तो कायदो मातशें ना, एश म्हणपा तयार नाय. ते भाशेन ज्यूज नाय आतां पयलीं आहलो ते भाशेन. सो म्हाका दिसता की हायकोर्टान गेल्यार गड जावपाक शकता. नाजाल्यार ते कॅन कितें जाता हायकोर्ट्स नाव डेज टेंड टू नॉट टू इंटरवीन इन थिंग्स. दे ट्राय टू स्केप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केप कोताय. सो तें जावपाक शकता. टेक्निकल रिजन्स ग्राउंड ऑन टेक्निकल ग्राउंड दे मे से नो वाय शूड वी इंटरफियर. गव्हर्नमेंटाक जाय तेश करपाचें एश म्हण जाल्यार मेल्ल्या देखून लागून मोठ्या लोकांनी एज्युटेशन करून आवाज करून बंद करपाक जातले दिसता तुका? आय डोंट नो. लोक आमगे लोक पडे आहा पर्सनली इंटरेस्ट जाता तेन्ना येताय. अदरवायज जनरल इश्यू आसल्यार लोक भायर सरोन बरो डिफिकल्ट. कोणा 2-3 जमनी वचपाक जाय तेन्ना येतले. हय एफेक्ट जाले तेच एरियापान तेका घेवन बसतलो. ओके. ही सिस्टम जाली देखून हें चलता. सो दोतोर हांव उदरटक म्हणल्यार की साश्टे आनी पॉलिटिक्स तुवें 2 स्टेटमेंट केल्यात ते सद्याक सामके इन सर्क्युलेशन आसात. वन इज दॅट तुगेले सामके तुगे जो मतदारसंघ केस टू युअर हार्ट दॅट इज नुवें. तुवें काल तुज्या फेसबुकाचेर हें केलां की खंय कितले तरी एक डील जाला ऑफिस घेवपाचें आनी ताका तें डील कंप्लीट करपा लागून ते कोण पयशे भरतलो ताका ती हें दिवपा जाय. सो हे पयल्याक तूं तें नांव घेवंक ना कोणाचेंच. पूण जे कोण साश्टीची पॉलिटिक्स कोणाक खबर आहा तांकां खबर आहा कोण तो मनीस तो. सो हे कितें तुगे हातूंत कितें सबस्टन्स काय तुका एक अशी संवय जाल्या की पॉलिटिक्स आयले कोणाचेर कितें पेटोवन घालपाचें? ना कितें आहा आतां सारके डिटेल दिया न्ही. काँग्रेसान 2017 वर्साक पणजे पाटो थिंगा तेणी एक ऑफिस बूक केलें. 7 ऑफिसीस ऑन 1 फ्लोर. आनी तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस प्रेसिडेंट लुईजीन आहलो कितें म्हणून दिसता म्हाका. आनी तेणी एडवान्स दिलो 1 crore कितें दिलो. आनी तें बिल्डरा नांव गेरा बिल्डर्स. गेरा तें बिल्डींग तें एर मागीर दिवपाचे पयशे. तें बिल्डींग आतां तें ऑफिस रेडी जालें. स्ट्रक्चर इज रेडी. ते गेरान सांगलें तुमगे स्ट्रक्चर आहा जायतो पयलो रेडी जाल्लो. तुमी आमचे पयशे दियाय आनी तुमकां आपूण पोजेशन दिता. पूण कितें काँग्रेस तांकां आतां पयशे दिनाय. तांकां नाय वो कितें पयशे दिवं नाय. कितलीं वर्सां जालीं. आतां लेटस्ट आय वॉज टोल्ड हांवें आयकलें ते भाशेन आतां तेंगेले तें एक्चुअल ओरिजिनल फी कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट आनी तेजे डिले कॉस्ट आनी इंट्रेस्ट घालून ते आतां 12 कितें crore जाताय. सो तेणे पयलीं कितें नेगोशिएट करून ते 8 वा 9 crore हाडलां. तो म्हणटा बरें सोड सगळे 8 दी 9 दी आपण सोडटा आपण दीत तुमकां.
सो आतां प्रॉब्लेम काँग्रेसाक कितें, काँग्रेसाक आतां सद्याक तेंकोडे पयशे नाय. कित्याक काँग्रेसाक पयशे नाय? काँग्रेस पळय म्हणटा तेंगे सगळे लिडर आनी पयशे करून ते ऑल पॅलेस काडून आहाय. आमकां खबर आहा कोण ते. पार्टी कांय करूना. हे बीजेपी आहाय तेणें कितें केलां आतां व्हडली पॅलेस तेंकां आजकाल तेंगेले ऑफिस इनॉग्रेट जाता व्हडले. पूण बीजेपीन आमकां कांय दाखोवना बाबा हे पयशे खंयसून हाडले, कॅश हाडले दाखोवना, कोणी विचारिना तेंकडे. ऑब्वियसली हे पॉलिटिकल पार्टी तेंगेले मेंबरशीप ₹10 ₹15 मेंबर आहा तेंकां येदोळ बिल्डींग काडूं शकना. कितें जाल्यार बांदगोड करून ते बिल्डींग काड आसतले. पूण काँग्रेसात कितें जालां इतलीं वर्सां आसून ते कोणागे भाड्यान रावताले थिंग बिल्डिंगान. इतलीं वर्सां कोणाक चिंतूंक ना ऑफिस घालपाक. पूण निमाण कोडेन गेले एडवान्स केले. आतां ऑफिस इज रेडी, तेंकोडे पयशे नाय फारीक करपाक. म्हाका मागीर कितें आहा मरे, तुवें हें चोयलो तें फाटीं सीजेपी कितें आयिल्लें नीट लीक म्हणून जालें. नीट पळय आहा, पेपर लिकेज जाली. पेपर लिकेज जाली मागीर आवाज जालो. ते भाशेन हे काँग्रेस पळय आहा, काँग्रेसाची बरी व्हड लिकेज जाता ह्यो. काँग्रेसा इजिली लीक जाता कितें आहा कळ्ळें तुका. आनी ते लीक जालें म्हणटकच कोण बरो वचून बारीक थंय तेका दिश्टी पडटा पयलें. काय ते लीक जाता तुका मातशें कनेक्ट बी आहा? म्हाका कनेक्शन काय ना, म्हगे घराक पायप ना, पूण लीक जाता. सो लीक जालें, आय पिक इट अप समटायम. लीक जालें, काँग्रेस हें चलता, हें आवाज येत न्ही तुका. सो काँग्रेस आतां लेटस्ट लीक कितें जालां की काँग्रेसाचे ते कोण ऑफिस बेरर प्रेसिडेंट बी आहा ते म्हणटा कितें करतलो आतां, 2 सीट विकया. नव्यांची न्ही, 2 म्हणजे जाते पयशे चड. एकलो तो बोकडो मेळ्ळो तो ते 8-10 करोड दीस जाले जाल्यार एकल्यालें जालें. जायना, दोग जाणांनी एकठांय जावन 2 तिकेट दिवपाच्यो आनी तें ऑफिस घेवपाचें. हें तेंचें चिंतप जालें. सो आतां नुवें एक कॉन्स्टिट्युएन्सी, नुवें आतां तेंगेलें हें चलता आनी तितून फ्रॉम वॉट आय अंडरस्टँड 2-3 जाणांनी इंट्रस्ट दाखयला. आतां ते कोण कितें तें म्हाका खबर ना. फूल पेमेंट दिवपाक? ना ते फूल न्ही, हाफ पेमेंट दिवपाक जायना. नुवें कोण दितो तो गोड एकलो फूल दितलो, एकलो हाफ दितो. तीग जाय एकठांय जावन दिवपाक जायना न्ही. तिकेटी 3 करूं जायना न्ही, तिगांयकूय तिकेट जाय. सो नुवें आतां एक आहा की नुवें कॅन्डिडेट दिवपा पयशे तयार आहा, एकलोपण वो 2 जाण तीन. कितें जाता, नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड. सो कोण तिकेट दीत तेका इज मोर ऑर लेस तो चिंतलो आमी पार्टी जिखून येताय म्हणून. बट इट इज नॉट ऑलवेज लायक दॅट. 2 टर्म्स बॅक मिकीन उडयल्ले काँग्रेसाक, हालीशा उडयल्लो. सो सगळे 100% ना. सो आतां ते नुवेंच्या कॅन्डिडेटाचेर आवाज जाला की नुवें कॅन्डिडेट आहाय ते तेंगे चलता म्हूण ती ऑफिस घेवन दिवपाक आनी तिकेट घेवपाक. आवाज तो कोण कॅन्डिडेट तो कितें म्हाका खबर ना. दुसरें कितें जालें आतां पयर खारगे येयलो. ना तुका खबर ना म्हळ्यार तुका हाजे पयलीं आनी एक पोस्ट आयिल्लो, कोणें ते एसटी जातकीर मागीर पयशे दिवपाक बंद केले, कोणें 1 करोड मोडला, कोणें आनी कितें मोडला. पोस्ट घायला आनी तुका नुवें थिंग वचो तूं गांवांत तूं जाय कितले कॅन्डिडेट येता पयशे दित आहाय न्ही थिंगा नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी की तूं खंयचे टुर्नामेंट जाता थिंगचो चीफ गेस्ट कोण तो. आनी मागीर तेंका मेंबरांक विचार चीफ गेस्ट कितले दिले ते सांगता तुका कोण चीफ गेस्ट दिले, कोण प्रिसायड केले तेजो कट तुका विचारल्यार तुका डायरेक्टली सांगतले तेणें अमके दिले म्हूण. दीस आतां बंद केले. एसटी जाले म्हणटकच आतां ते बोर जातकच सद्याक स्पॉन्सरशीप बंद जाला. तुका हांव कितें सांगूंक कोत्तालो की आतां खारगे येयलो. खारगे आयटीसी हॉटेलां रावलो खंय कांसाले आरोसी आयटीसी हॉटेलां 2-3 दीस रावलो. कितें तो थिंग रावता मागीर रोखडें काँग्रेस प्रेसिडेंटान म्हणलें आतां पयशे कोण फारीक करतलो, हॉटेला बूक बील फारीक करपाक जाय. थिंगा नुवेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2-3 जाण पावले आपण फारीक करता आनी एकल्यान वचून फारीक केलें. बील फारीक केलें की तूं लाखो जालें खंय तें फारीक करून तयार. म्हणजे लोक ते आतां सारके रावताय फारीक करपाक वचून फारीक केलें. कोणी तें म्हाका खबर ना अजून. बट 100% नुवें कॅन्डिडेटान आयटीसी बील फारीक केलें. सो हांव आतां सांगूंक वता कितें तुका बाबा ह्यो तिकेट आतां बील फारीक करून घेवपाक दिवपाच्यो लोकांक. आतां नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीक गेले ते फावटीक लोकसभा इलेक्शनाक काँग्रेसाक चडांत चड वोट पडलो. मेजॉरिटी वोटींग ह्यूज. आनी ती वोट घेवपाक तितून वर्कर आहले, कॅम्पेन करपाक लोक आहले. तितून एकलो कॅम्पेनर हांव, पूण हांव काँग्रेसा काम करूं ना. हांव काँग्रेसा मेंबर न्ही आनी हांव इलेक्शनाक बसना आनी हांव काँग्रेसा तिकेटूय मागना. क्लियर ऑन दॅट. पूण काँग्रेसाचे पळय कोण काम केलोले ते दिश्चे पडटाय. एवरीबॉडी नोज देम. तुमी तितू एकले दियाय न्ही तिकेटू. तुमी काँग्रेसाचे थोड्यान विरोध काम केलो तेंका दिताय. काँग्रेस इलेक्शनाक येदो पयस रावले तेंका दिताय. दॅट इज नॉट प्रॉपर न्हू. सो बट कितें जातलें पयशे तितलो जिखतलो काय तुगे हे कोण आसता ना. कितें आहा नुवें ऑलरेडी
सगळे आवाज जालो हा हे काँग्रेस नवीन तिकीट दोग तीग जाण ते तयार जाले ते व्यक्ती घेतले म्हणून त्यांना नुवेंत सोशल वर्क बी काही रेकॉर्ड ना त्यांना तिकीट दिली म्हणटोच इमिजिएटली कोटवाली पयशां विकली म्हणून दॅट इज फॉर शुअर इट्स माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो नुवेकार आजचे दिन येवपाक आहा तर ना तेशे तर समज हाल्यान दिसले ह्या मनशाक तेणे असली मनशाक तिकीट दिली की तेका काँग्रेसान तो केन्ना ना आनी तेणे केन्ना काँग्रेसाक काम करूं ना तेन्ना कळ्ळें कन्फर्म जालें बाबा हेणे तिकेट विकती घेतली म्हूण. आनी तेच जाल जायत जाण म्हाका पीपल आर इन टच विथ मी इतल्यांनी म्हाका लेगून बस म्हळ्यार बाबा हांव इलेक्शनाक बसना. आय हॅव डिसायडेड लॉंग एगो म्हाका आनी मुखार इलेक्शन नाय. बट माय नॅचरल एक्टिविजम इज देयर. आय विल जाता तितलो हांव येतलो म्हणून लोकां. सो हांवें सांगलें हांव बसना. बट देर इज अ मूव सगळे एकठांय जावन एक कॅन्डिडेट काँग्रेसाचे. दॅट वील हॅपन आय एम प्रिटी शुअर. सो तूं हे हाजेर म्हणटा ते आमचे नुव्याचे म्हणटा सेम आतां तुका हांव कित्याक लागून जाता आज तुवें हाजेर विजयाचेर एक स्टेटमेंट केला. सो विजयाक भायर दवरप काँग्रेसी खातीर भितर घेवपा परस चड डेंजरस म्हणून कारण तुवें आनी एकय हे केलें मागे कोण तरी ताका एकलो फायनान्स करता म्हणून मिनेर. सो एक सद्याक काँग्रेस जो स्टँड घेता की हांकां कुशीन दवरपाचें हांकां हें करपाचें तांकां लागीं करपाचें हें जर पळयलें कितें दिसता तुका? काँग्रेस कांय डिसिजन घेना रे. ते काँग्रेस दिल्ली हायकमांडाक तांकां गोंयांत कितें चलता कांय खबर ना. ते गोंयांक गिरीश सांगता तें दिल्ली चलता. सो हिंगात कितें जालां गोंयांत इलेक्शन जावंक नाय. आमचे कोंकणी भाशेन इंग्लिशीन एक सेयींग आहा डू नॉट काउंट युअर चिकन बिफोर द एग्स आर हॅच्ड. पूण हे आज काँग्रेसान कितें चलता काउंटींग द चिकन्स बिफोर द एग्स आर हॅच्ड जायना. हे कोमी तांती घासनी फुडें चिकन मान मेजूं लागले. कोमी तांती घालतलो चिंतपा लागले घालतोच पूण कितें हे कितले आपल्या कोमी कितले तांती घालतले हे चिंतपा लागले. घालतो आनी कितू कळ्ळें न्ही तुका. दॅट इज वेर द ट्रबल लायज. म्हणजे इलेक्शन जायतनी फुडें MLA इलेक्ट जायतनी फुडें चीफ मिनिस्टरा चिंता. सो मुगेल भाशेन कितें आहा आतां हें काँग्रेस आहा तितून आतां युरी आलेमांव इज द लिडर ऑफ ऑपोजिशन. इन नॉर्मल कोर्स नॉर्मली इलेक्शन वयता तेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन पळय आसा ही इज एलिवेटेड टू CM. दीस इज अ नॉर्मल प्रॅक्टीस. नॉट नेसेसरली ते जातली म्हूण पूण हें चलता. तर पाटी LOP पटाई. सो पूण ताका तेजे कापासून आसपा जाय जिखून हाडपाचें ना ना तें सांगता तुका हांव. सो LOP therefore LOP will have a say in issuing tickets. तुका खबर आहा न्ही. सो एक LOP जावपाक शकता. दुसरो कितें जाला आतां हो युरी आलेमांव पळय आहा तेणी आनी अल्टनान गिरीशाक प्रेसिडेंट करपाक सपोर्ट केलो. पूण तेणी मात पूण चिंतूं ना गिरीश प्रेसिडेंट जातकीर आपूण CM जावपाक सोदतलो. सो आतां गिरीश इज ऑलरेडी ट्रायंग शिरोडा बसपाक कुंभार तो आपूण बसपाक. तुका एक गिरीशाची एलर्जी बी चड ना एलर्जी कांय ना. ना सांगता तुका हांव. गिरीश पळय आसा तो आतां CM जावपाक तोवूय तयार जालो. कळ्ळें तुका. सो गिरीश तयार जाता न्ही CM जावपाक हें आलेमांक युरी बी खबर ना. ते समजिले की विजय हाडलो जाल्यार विजय CM जातलो. पूण आतां हो भितरलो देंवचार तयार जाता न्ही. हांव कितें सांगपाक कोता तुका बाबा तुमी तें घेवन बसनाकाय कोण CM जातलो तो पयलीं जिखून ये मागीर चोया कितें जाता. सो ऑलरेडी गिरीश आतां CM जावपाक आपणाली तयारी कोता. दॅट इज अ फॅक्ट. सो 2 CM जाले आनी ते आतां आवाज चलता विजय तर भितर सरलो. ऑटोमॅटिकली विजय म्हण कितें सिनियर मॅन आपूण डेप्युटी CM आसलो आनी तेकाय अर्ज आसतली न्ही CM जावपाक. सो तोवूय CM जावपाक सोदतलो. सो क्वेश्चन इज अ पॉलिटिकल पार्टी लोकांक भायर दवरूंक जायना तो CM जावपाक चिंता म्हूण. बाबा सगळें एकठांय जायन मागीर तुमी गेले ते फावटी कर्नाटका केलें सिद्धरामय्या केलो मागीर तो आतां आहा तो कोण तो CM आमचो आसता शिवकुमार तेणें एडजस्ट केलें न्ही. ते मुखार पयलीं जिखून येवपाचें मागीर CM करपाचो आनी कितें एडजस्टमेंट आहा तो करपाचो वेदर इट इज विजय वेदर इट इज गिरीश ऑर वेदर इट इज युरी. पूण तुमी पयलो लोकांक भायर दवरप तेक हें करप हांगा पंचायती करता आसलो फॉर्मुला करपाचें वाचून घेवपाचें. रोटेशन करेक्ट. सो देरफोर हांव कितें सांगता तुका हें सगळें पळय आसा तें पॉलिटिकल पार्टी बरी एक तांकां बरो एक वयर सावन तेंचेर तकली बसपा जाय. बाबा वील डिसायड यू टेक विजय इन टेक दीस फेलो इन टेक दॅट फेलो इन जावपा जाय. तुका लागून तेका भायर दवरप ना जावपा जाय. आतां तेका कोण भायर दवरता म्हाका खबर ना.
माय फिलिंग इज दॅट की जाता त्या युरी गुन्यांक कोताय बट युरी इज मियरली लीडर ऑफ ऑपोजिशन. लीडर ऑफ ऑपोजिशन हॅज नो रोल इन द ऑर्गनायझेशन एज सच. एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन ताका ऑर्गनायझेशनाक करपा पावर नाही. वेदर समवन विल बी एक्सेप्टेड ऑर नॉट इज द प्रेसिडेंट. ते दोग जाण APP काँग्रेसाची दोग जाण बायलां भायर उडयल्या ते प्रेसिडेंटान उडयले तेगेल कमिटी. सो एडमिट ऑर थ्रोईंग आउट इज रूल ऑफ द ऑर्गनायझेशन. सो वेदर विजय शुड कम इन ऑर नॉट is a decision of the party organization headed by the president. वो तुक पण विजय पडे हा वो युरी हा युरी जाय सांगतलो तुमकां पार्टी जायला घ्या न्ही तेक भितर वाय यू आर पॉइंटिंग एट युरी. युरी नाक म्हणटा हांव ना युरी नाक म्हण जाल्यार पूण युरी नाक जाल्यार युरी इज नॉट ऑथॉरिटी टू कीप हिम आउट. ऑथॉरिटी इज गिरीश नो टू टेक हिम इन. सो विजय युरीक नाका काय आनी कोणाकय नाका दिसता तुका पळोवपाक. सी म्हाका मुगेल भाशेन कितें जाता मरे विजय इज व्हेरी पावरफुल. तुमी जाणा तो केसलो तो बरो. सो विजय कोणा नाका राधारावय कोणा नाका चड कॉम्प्लिकेट म्हणटाय ते. सो विजय ऑल्सो इज दे नो ही युजीस हिज हेड ही फायंड अ वे आउट. सो तो विजय ऑब्वियसली या कोण भितर पडे आहा तांकां CM बी जावपाक कितें आहा ते चिंता विजय येयल्या आमकां त्रास जातले. गेम रफ जातली म्हणटा ते तसले गेम रफ. सो दे मे नॉट वॉन्ट बट according to me whether Vijay should be taken or not should be decision of Girish of the organ party or GPCC. And as far as we all know Girish is the man who has the support of the high command. So he can't tell us high command. अनेक बोवाळ जाता सद्याक आता आमचे गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीचे टॉक्स स्टॉल जाल्ले आसात तेन्ना एक फातोर्डेच्यान एक आवाज येवपाक लागला ना आमी वी विल लॉस्ट ती आमची कितली ग्लोरी आशिल्ली ती आमी हाडटले आनीक ते हाडटले. आनीक हाजे फाटल्यान कितें तुका एक हे दिसता आमचो एक ठरोवन केल्ले अशें कितें दिसता ऑर गिरीश वॉन्टेड टू बी कंटेस्ट फ्रॉम फातोर्डा अशें बी दिसता. कितें आहा गिरीश फातोर्डा बसल्यार डिपॉझिट जप्त दॅट इज ऑलमोस्ट शुअर. सो गिरीश फातोर्डा बसपाना पूण कितें आहा यू सी विजय आतां सांगलां कितें आपण सगळ्याक कॅन्डिडेट घातलो म्हणून विजय कामां लागला न्ही सगळ्याक. सो टू काउंटर दॅट काँग्रेस हॅज टू do something in Fatorda. Baba, tu amche chota, am tujhe chotlo. That is the politics now. So therefore, according to me, the congressmen demanding to contest from Fatorda is not wrong at all. They have a right to contest. And if they contest, what will happen? I don't know. May parat BJP hava shakta. Na, BJP opana. If Girish is the candidate, Vijay yatlo. All together. सो दोतोर आता मी जे आमचे काबार करता आसतना तुका 2027 एक्झॅक्टली जातली कितें दिसता वोत बोवाळ जातलो बंद जातलो काय असो घुसपा गोंदळ चालू उरून परत बाय डिफॉल्ट ऑर बाय आनी कितें BJP वील कम इन पावर. कितें आहा रुलींग पार्टी पडे आहा ताका जायते एडवांटेज आसता बिकॉज दे होल्ड द लिव्हर्स ऑफ पावर न्ही सगळें पुलीस सगळें तेका आसता आनी पयशे आसता. सो रुलींग पार्टीक एडवांटेज आसता इलेक्शनाक. बट एट द सेम टायम तूं 15 वर्स रुलींग पार्टी जाली ह्या 15 वर्सां वोटर पळय येता तितूंतले अबाउट 30% वोटर न्यू आसता यंग वोटर हू हॅज नाव गॉट द रायट टू वोट आनी तांकां दिश्टी पडना कितें चलता तें. सो कितलेंय आवाज केलो म्हण लोक तोरपाटी वोट काम केलें तेच वोट मारता. सो 15 वर्सांचे BJP आतां पयलीं कितें जातालें काँग्रेसाक क्रिटिसायज करून येवपा मेळटा तेणें कांय करूना. सेम थिंग नाव एप्लायज टू BJP. आतां BJPन 15 वर्स कितें केलां. सो देर वूड बी ए री-एक्झामिनेशन assessment of what BJP has done. And if the BJP record is not good, lot of people will vote against BJP. So तुका अशें दिसता की आतां हे म्हणटू कोण हाका भायर दवरता फाल्यां ते करता दॅट हे सगळे एक थाऱ्यार पडून निमाणे कडेन सगळे एकठांय येतले अशें दिसता तुका. कितें आहा सगळे पडी आहाय ते चीफ मिनिस्टर जावपाक पावर येताय काँग्रेसाचे ते म्हाका दिसता घडये आतां सद्याक ते मरे आपणाक गेले हें कोताय दॅट इज कॉल्ड इन इंग्लीश जॉकिंग फॉर पोजिशन्स. बरें पोजिशनार रावपाक कोताय कळ्ळें ना तुका. बट इन द एंड इफ दे आर सेन्सिबल वीच आय एक्सपेक्ट दे आर ते सगळे एकठांय जातले म्हाका दिसता. कित्याक तांकां भरपूर खबर आहा ते झगडून तरी बसले गेले ते 2 इलेक्शनां जाले तेचे रिपीट जातले आनी ते तांकां BJP येतले आनी तांकां आनी चान्स ना. सो माय थिंकींग इज की दीज आर रॅशनल पीपल वेदर इट विजय जालो or Girish जालो or युरी जालो
त्यांचे तिगांचे तकलें एकू पावरां येवपाचें दॅट मच आय एम प्रिटी शुअर आनी तांकां खबर आहा की बाबा आमी एश कोन्न फुटोन गेले जाल्यार पावरां येवपा नाय म्हण सो इन द एंड आय एक्सपेक्ट गुड सेन्स टू प्रिवेल एंड ऑल ऑफ देम टू गेट टुगेदर एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन्स ऑलमोस्ट 1:1 ओके सो आनी ना जाल्यार अशें जायना जाल्यार लोक कितें प्रेशर बी घालता दिसता तुका लोक काय म्हाका मरे लोकांचेर कॉन्फिडन्स ना व्हडलें आमगे लोक तो वयल्या वयली काम करता देखून हेच जाता ओके हय तर आमी सद्याक आतां काँग्रेस आनीक गोवा फॉरवर्ड हांकां तांचे कितें चल्लां हाजेर हें करता आमी आनी एक प्रश्न सामको विसरतात तो म्हणजे आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स तांणी लास्ट इलेक्शनाक 8% वोट शेअर घेतला आनी ताका लागून बीजेपी इनडायरेक्टली कितें जावं केम इन पावर सो आनी कितें म्हणल्यार आरजी म्हणटा एक फोर्स आसा सो तांची एक कितें दिसता तुका थंय सद्या चलिल्लो बोवाळ आनी बाकी सगळें जर पळयलें तर कितें दिसता तुका आरजीचे कितें आहा मरे आरजी पडे आहा ते गेले ते इलेक्शनाक कांय दिश्टी पडनासतना तेणी 8% वोट गेलो दिश्टी म्हणजे इलेक्शन एनालिस्टांक दिश्टी पडना ते इतले वोट घेतो म्हणून कित्याक दे वेंट टू द सोल ऑफ गोवा तेणी सारकें गोंयकारांक पळय कितें आमचें गोंय आमकां जाय तें तेणी सारकें गोंय आनी तेणें सांगलें एक स्कीम हें काडली पोगो पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन म्हणजे गोंय फकत पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन गोंयकार विजा गोंयकार आहाय तांकां म्हूण तें जाय त्या गोंयकारांक मानलें पूण आतां कितें जालां सडनली तेंगेले आतां सी ऑल सेड एंड डन पोगो लोक वळखता एकू लिडराक मनोज पाराब इट इज लायक बीजेपी मोदी आहा ते भाशेन मनोज पाराब त्या लिडरांक कोणाक कांय नासलें विरेश बोरकर आतां इलेक्शन जिखील म्हणटा विरेश बोरकर म्हूण आवाज जालो अदरवायज द पब्लीक फेस ऑफ आरजीपी वॉज मनोज पाराब आतां तेंगेले तो मनोज पाराब हॅज रिजायन बोथ फ्रॉम द प्रेसिडेंटशीप एंड पार्टी तो आतां मनोज पाराब इंत ना and that means according to me एक मेन तो गेलो तेन्ना पार्टी विल बी नॉट वेरी स्ट्रॉंग एज इट वॉज वीक जाल्या वन कॅन सी दॅट ते वीक जाले आनी आतां विरेश बोरकर पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून जाला पूण हिंगा दॅट इज वेर द डिफरन्स लायज शी कितें जालां आतां विरेश बोरकर म्हणटा आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट ऑफ आरजीपी हिंगा आतां तेणी आरजीपी पळय तेणे आमकां गोंयकारांक फटयले म्हूण दिश्टी पडटा सी तेंगेले मॅनिफेस्टो प्रोग्राम कितें पोगो पीपल ऑफ गोवन ऑरिजीन गोंय गोंयकारांलें आनी ह्या स्लोगनाचेर तेणें वोट घेतलो बरें जालें गोंय आमी तुका UJDP लेगून मुगेल सदांचें आमचें गोंय बायलो लोक नाका हांवूय आवाज करपी आनी तें कोताले सगळ्यांक बायलो लोक नाका पूण आतां हो आमगेलो विरेश सांगता आपूण नॅशनल प्रेसिडेंट आनी तेंगे कॉन्स्टिट्युशन पड तें कितें फाटीमाग प्लेऑफांत तें ताका चोयलें ते नॅशनल म्हणटा तेंचो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय ऑल द स्टेट्स ऑफ द युनियन not by Goans. They have their units in Karnataka, in Maharashtra, in West Bengal, in Punjab. And then next, if they want, that is how he became national president. He is not Goa president. They have a Goa state president and a national president. You understand? So now the implication therefore is the next president of RGP could be a Banerjee or a Yadav or a Singh or someone else. Because you are all India party, you are a national president and your constitution shows that your president can be elected from anywhere in the country. आता तेच तर जालें तूं पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन केस सांगतलो तूं नॅशनल प्रेसिडेंट गोंया पडये यादव येयले तेंक केस धांडायतलो तुमी आतां लोकांक धांडायताले You are national president. You explain to us, no? तू आमकां दाखय बाबा आपण नॅशनल प्रेसिडेंट भायले लोक गोंयांत तांकां बंद केस करता तो तूं तर उत्तर प्रदेशाक गेलो ते म्हटले आमचो प्रेसिडेंट येयलो आरजीचो नॅशनल प्रेसिडेंट आनी तूं थिंग नॅशनल प्रेसिडेंट हिंगा तांकां उत्तर गोंया हिंगा येयला तांकां धांडायता धांडावपा जायना न्ही सो हे म्हणजे हे आतां तेणी आमकां चिकान केलें तेणें गोंयकारांक फटयले तुमी आमकां सांगलें आमची रिजनल पार्टी आनी गोंय सांबाळपा म्हूण तुमी आतां आख्खी इंडिया सांबाळूं वयताय मरे सो हो हे पार्टी इलेक्शन इश्यू जातलो म्हणटो जावपाकूच जाय अरे तुमी पोगो पर्सन ऑफ गोवन ऑरिजीन तूं ऑल इंडिया प्रेसिडेंट केस जालो यू कांट बी नो तुमी आतां पार्टी ओळ केली मरे फटयले आमकां सो दोतोर एक आतां हे आमचे काबार करता आसतना म्हाका आतां विचारपाक जाय एक तूं म्हणटा नुवें जर कोणी हे दिलो असो जो गोंय नुवेंतलो लोकांक नाका आर यू रेडी टू कॉन्टेस्ट ऑर नो
I am आणि कोण आसा? see, personally, I have made it very clear I will not contest election as independent or as Congress or as anything. No way. I am not. My time for elections is over. ओके. But म्हाका तें पळय आमी गोंयकारां पासून झुजपाचें तें म्हजें वचना, तें तितूंच आसा. आनी आमी मुगे झुजप केन्ना इलेक्शनां बसपा लागून न्ही. आमी भुरगे आसतनाच्यान दवरपी रेकॉर्ड वील शो दॅट. सो आय एम नॉट टॉकिंग or I am not doing to contest elections. हांव आतां लास्ट इलेक्शन 2002 हांव बसलोलो 25 जाली. सो हांव इलेक्शनां बसपा ना. बट हांवें मुगे एक्टिविजम सोडूना. अजून एक्टीव आसाच. नॉट बिकॉज आय एम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन बट बिकॉज देर आर इश्यूज अँड आय फायट फॉर देम. सो दोतोराल जर पळयलें जाल्यार एक हांव सदांच म्हणटा साश्टीक भितरची एनर्जी म्हणटा ती दोतोर सांगता. म्हळ्यार हांगा कितेंय जावं गेम रफ जातलीच. गेम राफ जातली, हय राफ जातली, पूण कितें आहा राफ गेम जावं आनी बरी जावं न्ही, म्हाका पडेन जिखपा तो जिखतलो. ओके. सो आमी कितें आहा पाटी लोक आनी शास्त्री म्हणटा तें ना तें आतां शास्त्री जाय तो लोक भायर गेला आनी भायर हिंग येयला. सो इट इज नॉट द ओल्ड सालसेत. ओके. समजलो ना तूं? ओके. बट म्हाका दिसता की आख्या गोंयांत लोकां हे पाटी चेंज जाय. ओके. हय. आनी ती जातली. जातली ती आतां हें कळ्ळा न्ही. ओके. गिरीश आनी हे सगळे काँग्रेसा कडेन. सो तूं म्हणटा अशें तूं वदळ म्हणटा अशें की कितेंय जाता की निमाणे कडेन हांकां सगळें म्हणटा हांकां आमगेले सरकार करपाक जाय. हाजे सत्तेर येवपाक जाय. सो तूं म्हणटा अशें देव तकलेक बरी बूद घालतलो आनी एक सगळे एकठांय जातले अशें हांव म्हणून रावतां. सो ह्या हाजेर आमी ही आमची भासाभास थांबयतात. दोतोर देव बरें करूं. कितलेय म्हणलें आमच्या निमाणे कडेन ते कितलेय स्टार्ट करूं निमाणे कडेन पॉलिटिक्साचें पॉलिटिक्साक काबार जाता. ह्याय फावटी तशेंच जाला. सो आनी म्हाका दिसता लोकांक आवडटाय बी तें. तूं येता एक पॉलिटिक्साचें उलयलें. तूं जर येवन जर पॉलिटिक्साक उलयलें ना जाल्यार लोकांक राजारावान कितें जालें काय म्हटलें. हाजेर आमी आमची भासाभास थांबयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.